एका इश्टान आपल्या इश्टा खातीर जीव दिलो जाल्यार हाचेवून आनीक व्हड मोग ना। हो जेजू क्रिस्ताचो मनीसकुळाक संदेश। आयज आमी नवी यत्तेच्या पाठांत एक तरणाटो दुसऱ्या खातीर आपणाचो जीव दिवंक फुडें सरता हीच काणी आमी आयकतले। पाठाचें नांव छातीवंत चिन्ना, म्हळ्यार धाडशी चिन्ना। हो चिन्ना स्वामी घाटावयल्यान गोंयांत आयिल्लो। ताचो आवय बापूय कोणायल्याय भाटान ल्हान मोठें काम करून पोट भरतालो। ह्याच चिन्ना स्वामीच्या कुटुंबाक आपणाल्या भाटान ल्हानशी खोप काडून रावपाक शिवानंद सरान जागो दिल्लो। अशें आसतना चिन्ना स्वामीच्या बापायक गंजेल्लो खिळो म्हळ्यार कलमेल्लो खिळो तोपून धोणकी मारली। अशे तरेन चिन्नाचो बापूय सोंपलो। हे परिस्थितीन चिन्ना स्वामीक आनी ताचे आवयक आदार म्हूण शिवानंद सरान आपल्या शेताचो कांय वांटो भागाक खंडणेक दिल्लो। म्हळ्यार तें शेत लायल्या उपरांत जें कितें पीक जाता तातूंतलो एक भाग आपणाक दवरून 3 भाग शेताच्या मालकाक दिवप। चिन्ना स्वामी हो छातीवंत भुरगो कसल्या संकश्टाक भिवपी न्हय असो। आंगापांगान घटमूट, उंच रापिल्लें आंग मानाय कसो दिसप, शाळेंत धांवूंक उंच उडी मारूंक सदांच पयलो, कबड्डीन सदांच मुखार। ताची फुडारांतली मोख आसली सैन्यांत भरती जावन देशाची सेवा करची। हो चिन्ना सदांच वेळा काळार दुसऱ्यांक आदाराक पावतालो। एक दीस आबोले बांयचेर उदक भरूंक गेल्ले। कट्टो नाशिल्ली समतळ बांय ती। आबोल्याचो 4 वर्सांचो पूत आवय फाटल्यान आयिल्लो। कसो कोण जाणा बांयन पळयता आसतना घडये पांय घसरलो आनी बांयत पडलो। आबोल्यान बोवाळ घालो। चिन्ना स्वामी थंयच लागीं आबोल्यालींच लांकडां फोडटालो। ताणें फुरसत केली ना, सरळ बांयत उडी मारली, भुरग्याक वाचयलो। ह्या चिन्ना स्वामीची पिराय आशिल्ली 15 ते 16 वर्सां। ह्या पाठांत एका बैलाचो उल्लेख आयला। हो बैल गाडी ओडपी बैल आसून आंगापांगान सुमसुमीत आशिल्लो। गाडयेचो बैल आशिल्ल्यान चडसो तो मेकळो भोंवतना कोणाक दिसनाशिल्लो। पूण ह्या दिसांनी तो कोणायल्याय भाटान वा पोरसांत नाशाडी करतना पळोवंक मेळटालो। ह्या बैलाचो एक वायट गूण आशिल्लो तो म्हळ्यार हो बैल कोणायचे फाटीक लागतालो। इतलेंच न्हय, तो तांकां मारले बगर सोडिनाशिल्लो, मागीर तें खंयचेंय जनावर आसूं वा मनीस आसूं। आयज होच बैल शिवानंद सराचे पुताचे म्हळ्यार दिपकाचे फाटीक लागिल्लो। हो दिपक आनी ताचे वांगडची कांय भुरगीं शेतान विटी तोण्यान खेळटालीं। खंयच्यान कोण जाणा हो बैल दिपकाचे फाटीक लागलो। चिन्ना स्वामी थंयच सुरीच्या झाडार चडून शिरी सोकाळटालो। ताणें झाडा वयल्यान ही सगळी गजाल पळयली। ह्या ल्हान दिपकाचो जीव वाचोवचे खातीर चिन्ना स्वामीन सुरीच्या झाडावेल्यान सरळ सकल उडी मारली आनी दिपकाच्या म्हऱ्यान तो धांवत गेलो। इतलें म्हणसर भियेल्लो दिपक आपणालो जीव साल्वार करच्याक शांतू मावशेल्या पोरसा फाटल्यान धांवलो। ताचे फाटोफाट हो बैल लेगीत थंय धांवलो। दिपक आनी तो बैल हांचे मदीं फक्त 2 हातांचें अंतर आशिल्लें। हो बैल आतां आपल्याक मारतलोच हें दिपकाक कळ्ळें आनी त्या भंयान ताणें किळांच मारली। पूण त्याच वेळार चिन्ना स्वामी ह्या बैला मुखार येवन उबो रावलो। बैलान चिन्ना स्वामीचेर धडक मारली। अम्मा, अय्योय्यो, देवा रे करत चिन्ना स्वामी थंयच पडलो। मदल्या वाड्यावयलो शिताराम शेतांतलो पालो एकठांय करतालो। बोवाळ आयकून तो थंय धांवत आयिल्लो।
ताणें हातांतले हलकेन ढप ढप करून बैलाचे 2 लडे घाले. बैलाचेर आकांताचे लडे पडना बरोबर बैल थंय रावलोच ना. इतले म्हणसर भोंवतणी एकठांय जावन लोक जे पळयताले ते धांवत चिन्नास्वामी म्हऱ्यांत आयले. तांणी बेगोबेग चिन्नाक उखल्लो आनी सोमतो कारवारा व्हडले आस्पत्रेंत व्हेलो. ही गजाल कळटकूच शिवानंद सर आस्पत्रेंत धांवलो. चिन्नाक पळोवन शिवानंद सराक भरभरून रडूंक आयलें. चिन्नाची आवय थंयच उबी आशिल्ली. सराक पळोवन ती हुडक्या हुडक्यांनी रडूंक लागली. शिवानंद सरान तिका धीर दीत म्हळें, तूं रडूं नाका, तुजो पूत रोखडोच बरो जातलो. अशें म्हणून सर चिन्नाच्या म्हऱ्यांत बसलो आनी मायेन ताका पोशेत म्हणलें, चिन्ना, तुज्या धाडसाचो आनी दुसऱ्या खातीर आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना धांवून वचपाच्या गुणांचो आमकां अभिमान दिसता. भुरग्यांनो, हे चिन्नास्वामीचे देखींतल्यान आमी लेगीत आमच्या जिवितांत असलेच बरे गूण आपणावया. अशें केल्यार आमच्याय बऱ्या गुणांचो अभिमान दुसऱ्यांक भोगतलो. देव बरें करूं.